मोगाच्या म्हज्या तियात्र पळयणाऱ्यांक आनी तियात्र मोग्यांक उल्हास तरेचो नमस्कार। आज तुमकांच लागून म्हजो तियात्र कोण न्हय कोणाचो गोल्डन जुबली करून डायमंड जुबली शोक हांव पावलां, फकत तुमच्या मागण्यांनी आनी देवाच्या आशिर्वादान। आनी म्हजो डायमंड जुबली शो जाता 9 तारखेक आयतारा दीस फेब्रुवारीचे सुरू जावन सांजच्या 7:30 वरार बाय तियात्रीस हॉल मारगांव। लास्ट एंड फायनल शो इन मारगांव आनी शो जावचो ना। जाय तो तुमी म्हाका सांगात दिला, देखून हांव मागता जो कोणाक हो शो पळोवंक चुकला तांकां निमाणो ऑपॉर्च्युनिटी निमाणो चान्स 9 तारखेक लास्ट शो आनी शो जावचो ना पाय हॉलान डायमंड जुबली शो 60वो म्हजो शो पाय हॉलान 9 तारखेक फेब्रुवारीचे सुरू जातलो सांजेच्या 7:30 वरार। दिनवासता आनी देव बरें करूं म्हणटा सगळे म्हज्या ऑर्गनायझरांक, चड करून म्हज्या पाद्री भावांक जाणी जायत्या इगुर्जांनी म्हजो तियात्र दाखयलो। देव बरें करून म्हज्या इश्टांक वेल विशरांक जाणी म्हाका पेपर एड दिवन तुमचो म्हाका सांगात दिलो। विसरोंक जावचें ना म्हज्या आख्ख्या ट्रूप मेंबरांक, ग्रुपान जाल्यार एक वांगड्यांक जाणी आपलो तियात्र कसो म्हजो फुडें व्हेलो। आनी स्पेशली थँक्स करूंक सोदता फादर मायरन, हो म्हजो पाद्री भाव सेंट एंड्रू चर्च वास्को हे इगोर्जेन एक पातपूर कसो जेजूच्या मोड्यान काम करता। फादर सुरूतान शेवट पर्यंत तुवें आमकां तुजो सांगात दिला, तुजो तेंको दिला, आमच्या तियात्रिसा पासत तूं वावुरता, आमच्या पासत तूं मागता। फादर तुका काळजांतान देव बरें करूं। आनी तुमकां म्हज्या मोगाच्या तियात्र पळयणाऱ्यांक म्हज्यान केन्नाच विसरोंक जावचें ना। देखून एक निमाणी संदी तुमकां पळोवंक म्हजो तियात्र कोण न्हय कोणाचो 9 तारखेक आयतारा दीस सुरू जातलो सांजच्या 7:30 वरार डायमंड जुबली शो। देव बरें करूं।